बांबोळेच्या रुग्णाश्रय ट्रस्टाच्या आवारात गोवा कॅन्सर सोसायटीच्या डॉक्टर शेखर साळकाराच्या हाजिरेत एनजीओ मेक अ विश इंडियान शेनवारा इच्छा पुरवण कार्यावळ घडोवन हाडली। वेगवेगळ्या दुयेंसाकडेन झुजपी भुरग्यांक बरो वेळ मेळचो आनी ते आपले वैजकी उपचारांचे त्रास विसरचे ह्या हेतान पालक आनी स्वयंसेवक एकठांय आयले। गोवा कॅन्सर सोसायटी वतीन डॉक्टर शेखर साळकार ह्या कार्यावळीन हाजर आसलो। मेक अ विश इंडियान केल्ल्या यत्नाची ताणें तोखणाय केली। कॅन्सर, थॅलेसिमिया, काळजाच्या संबंधित दुयेंसां, मूत्राशय अपयशी जाल्ल्या अशा सुमार 25 भुरग्यांनी ह्या कार्यावळीत वांटो घेतलो। ही कार्यावळ घडोवन दुयेंस पीडित भुरग्यांच्यो इत्सा पुराय करपाचो यत्न जालो। ट्रस्ट आनी एनजीओचे स्वयंसेवक भुरग्यांक वांगडा सोबीत नाताळाची झाडां, ग्रीटिंग कार्डां, पोस्टरां आनी कलाकृती तयार करपाक गुंतले। पळयात काय मन भुलवणे खीण। ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365।